वडालाचे गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयता आसाचे एक कडेन गणपती पळयला रे गणपती एदराकची विंदूर दवरलेलो विंदूर एद्र येवन विंद्राल कन्ना ಅಂತ सांगचे हंगा पद्धती काही म्हळ्यार विंद्राल कन्ना सांगला रे त्या गणपती पावता म्हळ्यार नंबिका मस्त जनाल ಅಂತ तुम्ही तेवे दृश्यावळ पळयता आसाचे तशें मस्त जन येवन हंगा त्या विंद्राल कन्ना अंतू तांकां कसा मग्गू असकी त्या मगताची म्हळ्यार एक विषय आमकां भितर येताना कळ्ळे असले एक विषय तुमकां एक कळका म्हणून हे व्हिडिओ आमी केले अशीची विंगड विंगड कसा सांग विषय तुमकां दाखोवचे प्रयत्न यांचे व्हिडिओ अंत आमी करता आसताचे पळयता राबे GSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती वडालांतू आज येवन राबला विंगड विंगड कवरेज दाखोवका तुमकां पळोवका तुमी म्हळ्यार खातीरची वडाला येवन पावयल आसा हांगा गणपती आसा गणपती खंय आसा म्हळ्यार राम मंदिर आसा हांगा वडालांतू राम मंदिराची नेक्स्ट एक हॉल आसा थंय गणपती सेलिब्रेशन करताची हांगा 68th इयराचे सेलिब्रेशन करता आसाची भितर कसा पुरो जाता आसा म्हळ्यार विशय तुमकां ह्या एपिसोडांत कळटा हे यूथ ऑफ GSB री एक स्पेशल एपिसोड तुमकां दाखोवचे प्रयत्न वडालांत आमी आसाची हांगा GSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे चेअरमॅन राजन भटमाम आमगेलो आसाचे मस्त जन उलयताचे वडाला गणपती आमी पळयताची वर्स वर्स वचून भेट दिताची म्हणून मस्त जना लागी तांगे फूड देखून आयलेले एक पुरा अभिप्राय कशी वडालाचे गणपतीचे विशेषता कसं आहे हांगा कशी कार्यक्रम पुरा चलता म्हणून आमगेलो ऑडियन्स सांगा म्हणून निमगून घेता मूळ म्हळ्यार आमगेले जनरल GSB कम्युनिटी मुंबयचे GSB गणेश उत्सव आमगेले हांगा वडाला मठा दाखून स्टार्ट जाल्ले 68 इयर्स अगो ह्या वर्स आमी 68th इयराचे सेलिब्रेशन करता आसाचे हांगा मेन म्हळ्यार जावचे आशिल्ली ओट्टू पुजा पाठ एकदम शास्त्रोक्त रितीर जाताची मुंबयचे भट्ट मात्र न्हय आमगेले गोंया दाखोवन कर्नाटका दाखोवन हे भटमामानी येताचे तर आमगेले नॉर्मल प्रोग्राम दिवसात कशें की म्हळ्यार एक पटी सूर्य दिवसाक प्राण प्रतिश्ठानी जायना फुडें आमी गणोम करताची गणोम्यो कोण जायना फुडें ताजे मागीर म्हळ्यार दिवसाक सादारण अबावट 200 इंडिविज्युअल गणेशोत्सव गणोम जाता उरताचे आनी ताजे मागीर आमी हांगा हॉला भितर मूड गणपती करताचे विशेश कशें की म्हळ्यार प्रत्येक गणोमाक दंपत्य बशील जे आसाची तांकां एक एक भटमाम उरता आनी जनरल अशें न्हय आनी त्याच प्रमाणे आमगेले मूड गणपतीक बी एक हांगा मुड्याक ब्राह्मण बसता आनी तांचे बरोबर एक दंपत्य आसता ताजे मागीर आमगेले महापुजानी जाता आसता आनी मागीर आमगेले दिवसभर आमगेले अन्नदान सेवा चालूच उरता ताजे मागीर सांजे वेळा पुष्पपुजा आनी रंगपुजानी ओटो जाता मागीर रात्र पुजानी जाता आनी हांगाच भाविकाल विशिश्ट अशें म्हळ्यार हांगा ओट्टू जातीचे म्हळ्यार आमगेले संप्रदाय मात्र न्हय GSB संप्रदाय मात्र न्हय ओट्टू जातीचे मुंबयंतल्यान मुंबय भायल्यान ओट्टू जन येवन घेवन हांगा दर्शन घेवन घेवन एक नमुन्याचे सांगून घेवची बी तांगेली एक रीत उरता 10 दिवसाचो उरता 10चे दिवस आमगेले हांगा नोपी कार्यक्रम बी जाता आनी आमगेले हांगाच फंक्शनाचे सरप्लस जे आसा तातूंतलो एक व्हड वांटो आमगेले एड्युकेशनल असिस्टन्स तशीच आमगेले मेडिकल असिस्टन्साक वता त्या शिवाय आमगेले जातींतूं जे मेरिटोरियस स्टुडंट्स आसाचे तांगेली गौरव जाता म्हळ्यार दीज आर 2 सेपरेट एड्युकेशनल स्ट्रीम्स नीडी आशिल्ल्यांका आमी सपोर्ट करचे आनी नीडी ना अशी मेरिटोरियस आसल्यार तांकां आमी एक गौरव करचो अशें एक रीत जाता उरता तरी अशी 10 दिवसां कार्यक्रम आमगेले प्रति वर्स 68 वर्स दाखोवन चालू आसा धन्यवाद राजन भटमाम तशेंच
मुकुंद कामत माम आमगेलो वाटताची मुकुंद माम मस्त देवाल सेव करता तुम्ही तशीची हांगा वडाला म्हणटा तुम्ही मस्त एक तुमगेल जबाबदारच कसं पुरा जबाबदार घेताची कितली वर्स देखून तुमगेल निरंतर जावन सेव जाता सांगा. देवाल कृपा गेले 10 वर्सां जावन घेना महागणपती तागेले सेवकन घेतीर आसा. ट्रस्टात विविध हातूंत स्थानांत म्हाका हे केलें आसा पण हांगा खंयच्या स्थानांत उरले तरी आमी सगळे वॉलंटियर्स. वी आर ऑल वर्किंग एज वॉलंटियर्स अँड वी आर ऑल वर्किंग एज अ टीम हियर. ह्या वर्सा 2 वर्सां नंतर एक विजृंभणेन उत्सव जाते आसा. लोकांना आनंद उत्साह दिसून येते आसा आणि बरेच नवीन लोक हांगा दिसते आसात. सगळे समाजात राजेंद्र भटमामान सांगिल्ल्या वरी GSB समाजात गणपती आसले तरी सगळे समाजाचे सगळे जाती बांधव हांगा येवन घेवन उत्साहानं या विजृंभणेनं या उत्सवात हे करते असत सहभागी होत जाते असत. सगळं पळोवन अगदी आनंद जाते आसा. देवाला आशीर्वाद सगळ्यांक मेळो. स्वाम्यालो देवालो आशिर्वादानं या समाजाक सगळं उन्नतीक बरें हे जावं म्हणून आमी देवा कडेन मागून घेतात. धन्यवाद मुकुंद माम थँक्यू. सेलिब्रेशन कमिटीचे अध्यक्ष श्री उल्हास कामत माम आमगेलो वाटताचे मस्त खुश जाता तुमगेलो वाट उलोवच्या कित्याक म्हळ्यार हांगाचे माहिती चड जना पाविल तितले तांकांय विशय कळटा कसं पुरा जत्त आशिल्लें हांगा म्हणून सांगून स्वल्प वडाला हे गणपतीचे विशय प्रसंग जाला कसं सांगताच. गणेशोत्सव वडाला स्टार्ट जाल्लो द्वारकनाथ स्वाम्यान स्टार्ट केल्ले एक्चुली आनी ते उद्देश म्हळ्यार सर्व आमगेलो समाज एकत्र येवन एकत्र मेळका आमगे समाज सुदारका ह्या दृश्टीने गणेशोत्सव करका म्हणून ताणें स्टार्ट केलो 68 वर्सां पयले. ताजे नंतर आज हो 68th गणेशोत्सव आमी गणेशोत्सव अति विजृंभणेन वडाला म्हणटा जाता. आनी जे तुमी आज गणपती बाप्पा पळयते आसाची जे भांगर आमी घाल्ले आसा ते सर्व हांगा डिवोटीन दिल्ली आमी केलेली भारी उणें पुरा डिवोटीन दिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार हांगा नवसाचा गणपती म्हणून एक गणपती फेमस आसा. नवसाचा गणपती म्हणून हांगा फेमस आसा. तशें करून घेवन मस्त जनांक येताची भायल जाती जाताची आमचे गेले ताची आनी हांगचे एक स्पेशलिटी म्हणून सांगल्यार इंडिविज्युअल एक पुजेक बसका जाल्यार जोडप्यान बसतात. कशी कडेन एक जोडपे बसून करताची बामण बायल तशी हांगा करतात. हांगा सामुहीक आमी खंयचें ना हांगा तशें करून घेवन हांगा जनांक एट्रॅक्शन इवन 5 दिवसांत गणपती खंय खंय आसा ताणें केले नंतर सुद्दां 6th डे हांगा येवन घेवन सर्व ते इंडिविज्युअल करतात. ती एक स्पेशलिटी वडाला मठा भितर आसा. आनी गणेशोत्सवात हांगा मस्त जण येताची मस्त जण डोनेशन दिताची जाल्यार जें सेंटिटी आमी दवरलें आसा ती वडाला मठा शिवाय दुसरे कडेन खंय ना हें तुमी पळोवचें पुरो. आनी आज चीफ मिनिस्टर उरो किंवा दिल्लीच्यान सुरेश प्रभू उरो किंवा गोंयचे मिनिस्टर्स उरो हांगा सत्यविनायकी व्रत म्हणून आमी करतात. सत्यविनायकी व्रत अख्खा मुंबयत न्हय अख्खा आमगे इंडिया भितर सत्यविनायकी व्रत खंय करत हें कडक व्रत आसा. तें आमी दिवसाक एक व्रत 3.5 तास ते 4 तास भायर तुमी पळयलें अशें पुरो तें आमी करतात. तशें करून ते सत्यविनायकी व्रताक करतकीर आमकां 1 वर्स फुडें बूक करतात. मुखाल वर्सा आमकां सत्यविनायकी व्रत करका म्हणून सांगून करतात. हे स्पेशलिटी वडाला मठांतून आमगे सोम्याले एक आशिर्वादान तांगे अनुग्रहान आमी केलेलें आसा. हें वडाला मठाचें गणेशोत्सव आमगे ख्याती. मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSB उलयला खातीर थँक्यू. वडालाचे गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयता आसाचे एक कडेन गणपती पळयल्यार गणपती एदराकची विंदूर दवरलेलो आसा. विंदुरा एदरा येवन विंद्राल कन्ना ಅಂತ सांगचे हांगा पद्दतीक म्हळ्यार विंद्राल कन्ना सांगल्यार ते गणपती पावता म्हळ्यार ನಂಬಿಕೆ मस्त जनाल ಅಂತ तुम्ही तेवे दृश्यावळ पळयता आसाची तशें मस्त जन येवन हांगा त्या विंद्राल कन्ना अंतू तांकां कसं मग्गू असकी त्या मगताची म्हळ्यार एक विशय आमकां भितर येताना कळ्ळें. असल एक विशय तुमकां कळका म्हणून ह्या व्हिडिओ आमी केले. अशीची विंगड विंगड कसं सांग विशय तुमकां दाखोवचे प्रयत्न ह्यांचे व्हिडिओ अंत आमी करता आसताची पळयता रावपाचे. या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका. हांगा सत्यविनायक पूजा म्हणून तुम्ही करताची व्रत. सो कसं हज्जी ಸ್ವಲ್ಪ विशेष सांगू का म्हणा वसंत भट मला निमून घेत जाय. सत्यनारायण व्रत तशींची सत्य मारुती व्रत
करताचे तशींची हे महागणपती प्रित्यर्थ सत्यविनायक व्रत विशेष गणपती पूजा सत्यविनायक व्रतांतू विशेष संदर्भ येत म्हळ्यार कृष्ण परमात्माक चवथी परबे दिवसू चंद्रा पळयल निमित्त ताका एक अपवाद येता ताणें स्यमंतक मणी अपहरण केलें म्हणून ताजे दोश निवृत्तीक तो सत्यविनायक व्रत कोर न्हू तागेल तो स्यमंतक मणी जांबवंता करता हाण घेवन राजा दिता अर्थात तो दोश मुक्लीक जाता तशींची भक्त सुधामा तागेले सांदीपिनी रशिले आश्रमांत कृष्ण तो अभ्यास करता आसतना तांणी एक वनविहार म्हळ्यार यज्ञ जावंक आशिल्लें तसलें समिधा फूल अथवा हे पुरे हाडचे गेले तवळी तांकां गुरू पत्नी एक टिफीन बांदून दिता आशिल्ली तांतूं ते दीस फोव आशिल्लो तांणी ಒಟ್ಟು तांगेले नित्य क्रिया विधान जाले नंतर कृष्णानी उदकांत खेळचे गेले ते संदर्भाचारी हो सुधामा कृष्णाल पुटलीन तोले 2 फोव काणू खाता तशींची बांदून दवरून तांगेल बरशी खेळचे वता कृष्णानी सुधामू तांगेल ಒಟ್ಟು मित्रवर्ग वापस टिफीन करचे आयिल्ले तवळी तेन्ना कृष्ण पळयता आंतोले फोव कमी जावंक गेला म्हूण तेन्ना लेखता तो आपण्याक केन्ना हे फोव कळ्ळे आपणे पावता की तेन्ना पर्यंत सुधामाल जिवनांत उन्नती ना म्हूण ते संदर्भाचारी सुधामाल प्रायाचेर लग्न जाता चेरडून जाता उदरभरणांत त्रास जाता सुधामाल बायल ताका सांगता कृष्णा दर्शन घेवन येवका म्हूण ते संदर्भाचेर गरीब देखून कसले दिवच्याक उरना तेन्ना बाजूगर वचून तांगेर भवती भिक्षाम देही घेवन फोव व्हरून कृष्ण परमात्मा दिता कृष्ण परमात्मा ते खालील थोड संतुश्ट जाता तागेल दोश निवृत्ती जाता ताजे नंतर तो सुधामाल जिवनांत अभिवृद्धी जाता तेन्ना सुधामू कृष्णाले विचारता तूं इतलो व्हड एक राज्य चलयता तुगेल जिवनांत तूं सर्व सुख संतोष आसा कशी म्हूण तेन्ना सांगता आपूण प्रतिवर्ष सत्यविनायक व्रत करता आसा हाजीन करता एक आपल्या जिवनांत तूं कसले एक विघ्न येनाशी निर्विघ्नान सर्व कार्य जाता आसा म्हूण सांगीन हांगा आमगेले ह्या वडाला मठांत एक गणहोम विशेष पूज जाता आसा जाल्यार हे संदर्भाचेर अनेक विशेष पूज जावका तांगेले सर्व लोकां मना संकल्प त्या संदर्भाचेर सत्यविनायक व्रत करता तशींची मोदक हवन आमी गणपती अथर्व शीर्षान मोदक हवन करताची प्रतिनित्य हांगा कलश की देवता आवाहन करून पूज करून यजमाना करताना हे सर्व विधान करीत येताचे हांगा म्हळ्यार एक नमून त्रिवेणी संगमशे केसकी म्हळ्यार रामदेव आसा यद्राक हनुमंत आसा ताजे नंतर गणपती अशी मस्त लोक एका वेळेर त्रिवेणी संगम हांगा एक नमुनो अन्न ब्रह्म कायम अन्न संतर्पण चालू उरता तानंतर नाद ब्रह्म म्हळ्यार भजन हे पुरे चालू उरता आमगेले पंढरपुरांतू नाद ब्रह्म कशें चलता की तशी हांगा एक नाद ब्रह्म कांचन ब्रह्म हांगेल देवाल वैभव पळोवंक घेवन लोक तांगेले भांगरकी पैशकी अथवा तांगेले विविध रितीन एक सेवा करता अशी त्रिवेणी संगम हांगा घडता आमगेले द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यान हांगा एक मठ स्थापन करून घेवन हांगा आमगेले समाजा लोकांनी एक जावका आनी एक देशांतल्यान अनेक म्हळ्यार दुसरे कडेन आतां अर्थात स्वामी गंडकीक काशी यात्रेक हे पुरे वचना थंय पर्तगाळीसान हांगा घेवन हांगा राबून मुखावेल प्रयाण अथवा आमच्या समाजाक खंयचे भजकांक आयल्यार मध्य एक रेस्ट घेवचे जागे जावका आनी आमगेलो समाज हांगा अभिवृद्धी जावका म्हूण उद्देशान द्वारकानाथ स्वाम्यान स्थापन केलो तसलो हो वडाला मठ विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान आनीक बरे रितीन चलोवन व्हेलो आतां आमगेले विद्याधीश तीर्थ तशींच एक व्यवस्थीत मार्गदर्शन दिवन आमकां समाज बांधवांक चलोवन व्हरता आसाची हांगा कमिटी वैदिक समस्त भजक परस्परान एक मतार चलयत आसाची तुमी हे सांगेल बद्दल धन्यवाद देव बरें करो धन्यवाद वसंत भटमाम थँक्यू वडालाच्या श्रीराम मंदिरा भितर आयल्याची देव तुमकां आतां पळोवच्याक मेळटा याची भितर वचून आमी देवाल दर्शन करया हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन
देवता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन. वडाला तशे गणपती महोत्सवाच्या सेलिब्रेशन्स कशें जाता असो म्हणून तुमी ह्या एपिसोडा पळयलेलो आसा तुमकां खूश जावन आसल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत आसो आनी तशीच यूथ ऑफ GSB पळयता रावची इतली वेळ ह्या एपिसोड पळयल्या खातीर मस्त धन्यवाद.